नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. बायला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान 131 दुरुस्ती विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक आणि संघराज्य कायदो दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागरांत सादर. शुक्रारा जातले हाचेर मतदान. बायलांक राजकीय आरक्षण ही सध्या काळाची गरज आसा. प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभेन बायला आरक्षण अधिनियमाचेर केले उलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रेलियाचे कुलगुरू डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर हांचे वांगडा केली बसका. अन्न सुरक्षा, सहकार अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दोनूय देशांमदीं जाल्यो समजिकायेच्यो कबलाती. 21 ते 23 एप्रिल मजगती मिरामार दर्यादेग वाठारांत जातली राष्ट्रीय पांवड्यावेली शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्त. खेळा मंत्री तवडकर हांणी भारताची युवा बुद्धिबळपटू आर वैशाली हिणे बायलांची बुद्धिबळ कॅन्डिडेट सर्त जिखून रचलो इतिहास. ह्या जैता उपरांत संवसारीक बायलांच्या बुद्धिबळ सर्तीन आपली सुवात केली निश्चित. आता खबरो विस्तारान. आयज लोकसभेन कायदो मंत्री अर्जुन मेघवाल हांणी बायला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान 131 दुरुस्ती विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक आणि केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी संघराज्य कायदो दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागरांत मांडले. कायदो मंत्री अर्जुन मेघवाल हांणी विरोधकांची वळख करून दितना सरकार बायलांक राजकीय न्याय दिवपा खातीर वावुरता अशें सांगून हो दीस इतिहासीक आसा अशें सांगलें. शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है. पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृ शक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है. उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है. धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है. मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है. सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकसभेत विधेयकाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेत भाग घेतना नारी शक्ती अधिनियम काळाची गरज आसा, जाका लागून भारतीय लोकशाय अदीक जिवंत आनी सहभागी जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं. अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है. और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी. लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी. और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा. संसदीय व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू हांणी परिसीमन मुद्द्याचेर विरोधकांक धारेर धरले. मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना. लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा. भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा
कदम उठा रहे हैं, इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं है कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। बायला आरक्षण विधेयक हे कसलेच नियोजन करिनासतना गडबडीन सादर केला अशें समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव हांणी सांगलें। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीन ऑस्ट्रियाचे कुलगुरू डॉक्टर क्रिस्टियान स्टॉकर हांचे वांगडा बसका केली। ह्या बसकेन भारत आनी ऑस्ट्रिया हांचे अन्न सुरक्षेचे समजिकायेची कबलात, सहकार आनी लष्करी विशींचे लेटर ऑफ इंटेंट, आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यपदाचेर अश्यो जायत्यो कबलाती आनी कागदपत्रांचे दिवप घेवप जाले। जोड पत्रकार परिशदेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुळावी बांदावळ, नवनिर्माण आनी टिकाऊपणान भारत आनी ऑस्ट्रिया हे विश्वासपात्र भागीदार जाल्यात अशें सांगलें। डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर हांणी आपल्या पयल्याच युरोपा भायल्या देशाक भेट दिवपा खातीर भारताची निवड केल्ल्याचेर प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली। सुनिश्चित करेंगे हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। आयच्या ह्या बसके पयलीं ऑस्ट्रियाचे कुलगुरू डॉक्टर क्रिस्टियान स्टॉकर हांणी आपल्या घरकान्नी सयत राजघाटार वचून महात्मा गांधीजींच्या स्मृतीस्थळाचेर आर्गां ओंपली। कुलगुरू डॉक्टर क्रिस्टियान स्टॉकर हांची पयलींच आशियाई वाठाराची भेट आसा। आयज सावन जनगणना 2027च्या पयल्या टप्प्याची सुरवात जाता। जायत्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी हाऊस लिस्टिंग आनी हाऊसिंग सेन्सस प्रक्रिया चालू जाल्या। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सयत अंदमान निकोबार जुंवे, गोंय, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आनी सिक्कीमात आयज सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन 30 दिसांच्या काळात ही प्रक्रिया जातली। ह्या काळात प्रशिक्षीत गणक डेटा एकठांय करपाक घराघरांनी भेट दितले। घर मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन 12 लाख घरांनी आपलो तपशील ऑनलायन पद्दतीन यशस्वीपणान सादर केला। डिजिटल उपकरणाच्या सहयोगान ह्या जनगणना प्रक्रियेत हरियाणात लेगीत आयज सावन स्वगणना प्रक्रियेक सुरवात जाल्या। हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी स्वगणना प्रक्रियेत वांटो घेत ही जनगणना प्रक्रिया वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर खूप महत्वाची आसा अशें सांगलें। बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी स्वगणना अर्ज भरून या प्रक्रियेत नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेवपाचे आवाहन केले। 30 अप्रैल तक स्वगणना का अपने से खुद का डिजिटली जनगणना के माध्यम से जो हमारी मकान की डिटेल जानकारी है उससे संबंधित कार्य का आरंभ हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा और खास करके इस नाते से भी कि ये जनगणना हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक तरह से विकास और जनगणना की सही जानकारी ये सही अर्थ में भारत के भावी भविष्य की रीढ़ है। ऐसे में जनगणना के लिए डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ जो प्रयोग किया जा रहा है इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से भाग लेना चाहिए।
अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी घेतलो। तृणमूल काँग्रेसीन बंगालान माफिया राज आणि भ्रष्टाचाराचो अड्डो केला। ममता बॅनर्जी सरकारान लोकांमुखार भिरांतीचे वातावरण तयार केला। ह्या माफिया प्रवृत्तीक सोंपोवप हो भाजपाचो संकल्प आसतलो अशें तांणी प्रचारा वेळार सांगले। टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वर्धाच्या सेवाग्राम आश्रमाक भेट दिली। उपरांत तांणी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयाच्या पदवीदान सुवाळ्यात मुखेल सोयरो म्हणून वांटो घेतलो। सेवाग्राम आश्रमाची भोंवडी करून तांणी महात्मा गांधीजींच्या कार्याची तुस्त केली आणि तांकां नमन केलें। तशेंच महादेव निवासा लागीं आशिल्ल्या बागेंत तांणी वृक्षारोपण केलें, जे पर्यावरण संरक्षण आनी सातत्यान जावपी उदरगतीचें प्रतीक आसा। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अरे चाचा क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे सेट टॉप बॉक्स कहाँ है? सेट टॉप बॉक्स ढूंढ रहे हो चाचा? ढूंढते रह जाओगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अब हर नया टीवी आता है बिल्ट इन डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के साथ। पुराने टीवी पर सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता था, अब नहीं। क्या मतलब फ्री में? हाँ चाचा बिल्कुल। बस डीडी फ्री डिश का डिश लगाएं और देखिए 450 प्लस चैनल्स टीवी पर बिना किसी मासिक रिचार्ज के। लाइफ को सेट नहीं, रीसेट करो। वीकेंड का शो टाइम, फन धमाल और एडवेंचर का फुल डोज। माइटी राजू की पावर पैक फाइट्स, सुपर भीम के जबरदस्त सुपर पावर्स और कृष्णा बलराम की जादुई कहानियाँ। साथ ही चोर पुलिस के हंसी से भरे कारनामे भी। एक्शन, मैजिक और एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट कॉम्बो। सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। देखिए अपने पसंदीदा शोज हर शनिवार और रविवार डीडी नेशनल चैनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। बायलां खातीर 33% राजकीय आरक्षण म्हत्वाचें अशें सांगून विरोधी पक्षाक एकमतान 16 ते 18 एप्रिल मेरेन जावपी खाशेल्या अधिवेशनात भाजपाक उतावळेपणान नारी शक्ती वंदना अधिनियम विधेयक संसदेन संमत करपाचो यत्न करता अशें गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीच्यो अध्यक्ष डॉ प्रतीक्षा खलप हांणी सांगलें। हे सगळे वेंचणुकेच्या नदरेन आनी राजकीय फायद्या खातीर आदारीत आसा असो आरोप तांणी केला। ह्या महिला रिजर्वेशन बिलान काँग्रेस पक्षान डिमांड केल्ली की SC, ST, OBC महिला सुद्धा तितून इन्क्लुडेड जावची। आता जर सेन्ससूच जावंक ना, 2011 जाल्ले, करंट पॉप्युलेशन कितें आसा ते खबरूच ना जाल्यार ह्यो अन्याय जातलो। जर एक खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय ST समाजाचें पॉप्युलेशन चड आसा आनी थंय जनरलाक जर मेळ्ळें टिकेट, आणि जर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जनरल आसा थंय SC आणि ST समाजाच्या महिलेक टिकेट मेळ्ळी जाल्यार ती एक अन्याय जातले। वी आर नॉट ओपोजिंग द बिल. द बिल इज नीड ऑफ द आर आणि तेजी गरज आसा
पण प्रोसिजर बाय विच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड, देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शुड बी ओपन फॉर पब्लीक डिबेट आनी तेज्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. आनी सेन्सस हे जावपाक जाय, डिलिमिटेशन जावंक जाय सेन्ससाच्या उपरांत. विदाउट सेन्सस डिलिमिटेशन करता, दिस इज व्हेरी डेंजरस फॉर आवर डेमोक्रेसी अँड फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन. म्हापशा आणि दोनापावला जाल्ल्या दरोड्याच्या घडणुका उपरांत गोंय सरकारान हेर राज्यांतल्या पुलीस दळाकडेन समन्वय साधलो. भारतीय पुलीस प्राधिकरणाच्या पालवान आरोपींक अटक करून तांकां परत गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी ताच्या उपरांत फुडली कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हापसा आणि दोनापावला ही डकेती जाल्ली पयलीं, ताज्या उपरांत आमी सगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांतल्या पुलिसे कडेन कॉर्डिनेशन इंटेलिजन्स आउटपुट कंटिन्युअसली पळयताले की तांकां ऑलरेडी गोवा पुलीस, दिल्ली पुलीस हांच्यानी मेळून तांकां धरले. डेफिनेटली तांकां बेगिनात बेगीन गोंयांत हाडटले. ताज्या उपरांत फुडली कारवाय कितें ती करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज पोर्तुगालच्यो काउन्सिल जनरल मानुएला फ्रांको हांचे वांगडा चर्चा करून दोनूय देशां मजगती वेगवेगळ्या भागीदारीच्या संधी विशीं उलोवप केल्ल्याचें तांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावेल्या संदेशांत सांगलें. आपल्या काणकोण मतदारसंघात परिसीमन प्रक्रिया जाल्या ताचेर आपल्या कसलोच दुबाव ना अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. खबराकारांकडे उलयतना काणकोणच्या SIR प्रक्रियेंत 4000 परस चड मतदार वगळल्यात, तातूंत आपली कांयच भुमिका ना अशें मंत्री तवडकार हांणी स्पश्ट केलें. डायरेक्शन जे आसा हे सगळे गव्हर्मेंटाचे डायरेक्शन, इलेक्शन कमिशनाचे डायरेक्शन, गव्हर्मेंट डायरेक्शन, इलेक्शन कमिशनाचे डायरेक्शनाच्यान हे सगळें जाता. त्यामुळे डिलिमिटेशन हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की फाटली खंय तरी तांचे चूक केल्ली आसा तर जायत. बऱ्याच वेळाचेर म्हाका लक्षांत येतालें की काणकोणाचो अनइवन आशिल्लें. एक वार्डाक जर सादारणचे 500 वोट आसत जायत न्ही, दुसऱ्या वार्डाक 1000 वोट आसताले. म्हणजे कोण ना कोण इंटरव्हीन जालो त्या वेळाचेर. म्हणजे आनी ते इनबॅलन्स जालें आसा. म्हणजे ते जर समज सारकें केलें आसत जर जायत न्ही, तातूंत म्हजे कांय आक्षेप कांयच ना न्ही. म्हणजे हांव तातूंत म्हज्या काणकोणच्या खंयच्याच मुन्सिपालिटी हातूंत हांवें पर्सनल जें आसा न्ही खंयच्याच तातूंत इंटरव्हीन जालो ना. त्यामुळे जें कितें जाता इलेक्शन कमिशन करता किंवा एज ए डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे काही आसा तांकां ती ऑर्डर आसा ऑर्डर पण करता. गुवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाचेर उलयतना मंत्री तवडकार हांणी ह्या बेकायदेशीर वावराचेर पुलीस यंत्रणेन खर कारवाय करची आनी हे धंदे बंद जावचे अशी आस्त उक्तायली. गोंयांत बीच वेल्डर ड्रग्स ना अशें कोणूच म्हणूंक शकना. पण त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव पयलीं दिसा साकून म्हणजे ह्या सगळ्या विशया संदर्भात पळयलें न्ही, सादारणशे गॅमलिंग पासून ड्रग्स तर हांवें हिट करतात ह्या सगळ्या की त्यो गजालीचो म्हजे कडेन चलना. म्हणजे हांवें म्हज्या पुलिसेक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें की जे कोण भायले लोक येवन जर हांगा कितें धंदो करपाक सोदता ड्रग्साचो वगैरे तांकां पूर्णपणे जे आसा ताचो बंदोबस्त जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की पुलीस एक त्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान करत आसा. आनी म्हाका दिसता बऱ्याच वेळाचेर तुमकां लक्षांत येता की काणकोणाक हांगा ड्रग्स येतात बरोबर आसा की ते एक्शन घेता म्हणून तरी आसा न्ही ह्या लोकांचें बंधन येत गेल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका स्वता दिसता हें सगळें खंय बंद जावचें ह्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न म्हजोय आसा. म्हणजे वारंवार जे आसा न्ही की पुलिसेक म्हणजे PI बाकी सगळ्यांक आसा इन्स्ट्रक्शन हांव सतत येत आसता. हांव एक दिसाक फॉलोअप न्ही कंटिन्युअस फॉलोअप करता. पणजेत आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती वंदन संमेलनात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. नारी शक्ती हो नवो भारत करपाचो एक नवो खांबो आसा. गोंय अजूनय बायलांक 33% आरक्षण दिवपाचे दिकेन वाटचाल करता. हाका लागून बायलांचे सशक्तीकरण जातले तशेंच बायलांची उदरगत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. इन फ्युचर डेफिनेटली म्हणजे 2019 तांच्यांनी जो आनी एक विशय जो म्हटलो की हे बिल हे मागीर सगळ्या विधानसभेंतल्यान पारीत जावपाक जाय. म्हणजे विधानसभेंतल्यान पास जावपाक जाय. ताज्या उपरांत जो आसा पळय तो कायदो जातलो. म्हणून माननीय मोदीजीचो व्हिजन आसा की 2019 लोकसभेक जर ते पास करून आमकां ते बिल एक्ट जावपाक जाय. आनी 2019 लोकसभा आनी विधानसभा ज्यो येतल्यो त्या विधानसभेन जर जावपाक जाय आसत जाल्यार 2011 सेन्सस तांच्यांनी कन्सिडर करून हे बिल पास करपा खातीर घेतला. म्हणून हे बिल जे आसा पळय न्ही हे परत एकदा हाडला. खरें म्हणजे आमकां आज स्वतंत्र जावन
जवळपास 79 इयर्स कंप्लीट जाली, 79 वर्सां जाली. आमी 2027 आमकां 80 वर्सां कंप्लीट जातली. आणि ह्या 80 वर्साच्या कार्यकाळात देशात वेरियस सगळे जाण प्रधानमंत्री जावन गेले, महिलाय प्रधानमंत्री जावन गेल्यो, पण त्यांच्यानी केन्ना तुमचो विचार करूंक ना केला ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीकूच येवचे पडले की ज्यांच्यानी महिलांचो विचार केलो. संवसारीक ऑटिझम मान्यताय म्हयन्या निमतान दिवचलच्या हिराबाई झांटये मेमोरियल सभाघरान इंडियन मेडिकल असोसिएशन दिवचल शाखेन एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मयी आमदार प्रेमेंद्र शेट, IMA दिवचलचे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर साळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार पथनाट्य तशेंच कार्यशाळेचें आयोजन जालें. ह्या वेळार दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांतल्यान HPV वाशिनां घेवपी 7 चलयांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाचेर उलोवप केलें. निरोगी रावपाक जाय. खास करून जे आमचे दिव्यांग जन आसा त्यांची काळजी घेवपा लागून ज्या सरकारान खुबश्यो नव्यो योजना केल्यो. ऑटिझम हो महिला आसा, त्या म्हयन्यात आमी जे डिजॉर्डर आसलेल्या आमच्या ह्या दिव्यांग भावांचे भयणांचे काळजी घेवप ही सुद्दां सरकाराची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. IMA दिवचलचे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर साळकर हांणी HPV वाशिनाबद्दल माहिती दिली. HPV वॅक्सीन मेन आमचो हांगाचो प्रोग्राम आसा. ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस सर्वायकल कॅन्सर हो सगळ्यात नंबर 2 सगळ्यात चड जावन आसा कॅन्सर. तो सर्वायकल कॅन्सर आसा. ब्रेस्ट कॅन्सर ताचे पेक्षा मातसो वयर आसा. तातूंत खुबशीं बायलांक भेदावतात कित्याक ती लेट पावतात. पण असो जो एकूच कॅन्सर आहा ताचेर आतां वॅक्सीन आयिल्ली आहा. कित्याक आमकां कळ्ळें की तो कित्या खातीर जाता. तो व्हायरसी खातीर जाता, HPV व्हायरस म्हणून ताचेर वॅक्सीन आयिल्लें आसा. पूण त्या वॅक्सिनेचेर कितकेशेच लोक कितें कितें रिल्स काडटात आनी कन्फ्युजन करून उडटात मागीर. सो नवचेतना युवक संघ पेडणेच्या वतीन 18 एप्रिलाक बालदिंडी उत्सव आयोजित जातलो अशी माहिती नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालेकर आणि वांगडी ओंकार गोवेकर हांणी दिली. तशें पळयल्यार संबंद गोंयभर युवां खातीर शिगमोत्सव आयोजन केलो वयता आनी त्या शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान युवांक प्रेरणा करपाक किंवा एक नवीन संस्कृती घडोवपाक आमकां आधार मेळटा. पण भुरग्यांच्या मदीं ती संस्कृती, ती कला रुजची आनी त्याच्या खातीर तेंच्यांनी एक नवीन फुडें पाऊल घेवचें ह्या खातीर आमी हो महोत्सव आयोजन करता, ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता. आनी ह्या कार्यक्रमान आमी गोंयभरच्या विविध स्कुलांतल्यान जी दिंडी पथकां आयज मोठ्या पावंड्याचेर आपली दिंडी सादर करता तांकां आपयतले. आनी हेजो कारण कृष्णान सांगल्या त्या प्रमाणे पेडण्याची आमची जी युवा वर्ग आसा, पेडण्याची आमची जी भुरगीं आसा, पेडण्यातल्या स्कुलांनी ही जी कितें नवीन योजना जी आसा ती तांकां कळची आनी तांच्या माध्यमांतल्यान ती भुरग्यांपर्यंत पावची हो आमचो हेतू आसा. ह्या अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सवात संपूर्ण गोंयचे जे नामांकीत बालदिंडी पथकां आसात जेंकां आमी आमंत्रीत केल्ले आसा, अशें आमी निवडक बालदिंडी पथकांचें आमी आमंत्रण करून तेंचें सादरीकरण त्या बालदिंडी महोत्सवात खारेबान ह्या आमच्या प्रांगणात म्हणजे गांधीती ह्या भागात आमी करतले. त्याच बरोबर हे केल्या नंतर हेजो आपोवपाचो फाटलो आमचो हेतू इतलोच आसा की आमच्या भुरग्यांनी ह्या बालदिंडी पथका संदर्भातले ज्ञान अवगत करचे. आमची परंपरा आसतली, संस्कृती आसतली, हे टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न ह्या बालदिंडी पथकांनी केला. तसोच प्रयत्न आमच्या विद्यार्थ्यांनी करचो, आमच्या पेडण्याच्या बालकलाकारांनी करचो आणि तो एक प्रयत्न तेंच्यांनी पळोवचो, तेंच्यांनी अनुभव घेवचो म्हणून आमी हे पयले फावट पेडण्यात अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सवाचे आयोजन केले. गोयची खेळा संस्कृती अदीक मुखार व्हरपा खातीर आनी थळाव्या खेळगड्यांक राष्ट्रीय माची मेळोवन दिवपा खातीर गोंय सरकार सज्ज आसा. येता त्या 21 ते 23 एप्रिल मजगती पणजे मिरामार दर्यादेग वाठारांत 69व राष्ट्रीय शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचें आयोजन केलां अशी घोशणा खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. 17 वर्सां सकयल्या गटांत चले आनी चलयांच्या गटांत ही सर्त जातली. ह्या राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्तीन देशाभरांतली सुमार 20 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांतले 100 परस चड खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती मंत्री तवडकार हांणी दिली.
बीच व्हॉलीबॉल ही विशेष करून जे अंडर 17 जे भुरगे आसा भुरग्यां खातीर जी गेम विशेष करून आता की भारतभर वेगवेगळ्या गेम ज्यो गेम्स आसा ताजे इव्हेंट आसा न्ही भारतभर जाता आनी विशेष करून ह्या वर्साक आमी गोंयान बीच व्हॉलीबॉल मागून घेतली आणि प्रामुख्यान आमी म्हणजे जे समुद्र किनाऱ्याच्या नजदीक ज्यो स्टेटी आसा ह्यो सगळ्यो ताका पार्टिसिपेट करता आणि ह्या स्पर्धे खातीर जवळजवळ 20 राज्यां आणि युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाता साधारणशे 100 प्लेयर जे आसा ह्या तुका पार्टिसिपेट जातले आणि तातूंतल्यान जे विशेष करून भुरग्यांचे टॅलंट आसा ते विकसीत करपाचे आसता. IPL T20 क्रिकेट सर्तीन आयज मुंबय इंडियन्स पंगडाचो खेळ पंजाब किंग्स आड जातलो. हो खेळ मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर आयज सांजे जातलो. पंजाब किंग्स पंगडान हे आदी सनरायझर्स हैदराबादाक हारयला जाल्यार मुंबय इंडियन्स पंगड फाटले 3 खेळ हारला. मुंबय इंडियन्स पंगडाक हो खेळ जिखपाचो हावेस आसा. भारताची युवा बुद्धीबळ खेळगडी आर वैशाली हेणे आयज सायप्रस हांगा जाल्ल्या फिडे बुद्धीबळ कॅन्डिडेट सर्त जिखून इतिहास रचलो. ह्या जैती उपरांत ह्या वर्सा जावपी संवसारीक बायलांच्या बुद्धीबळ सर्तीन आपली सुवात निश्चित केली. संवसारीक वस्तादपण मेळोवपा खातीर वैशालीचो सामनो जू बेंजुअन हांच्या आड जातलो. वैशालीन बुद्धीबळ कॅन्डिडेट सर्तीन कॅथरिना लागनो हिका हारोवन ही सर्त जिखली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.5 सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. बायला आरक्षण अधिनियम संबंधित संविधान 131 दुरुस्ती विधेयक 2026 परिसीमन विधेयक आणि संघराज्य कायदो दुरुस्ती विधेयक 2026 सभाघरांत सादर. शुक्रारा जातले हाचेर मतदान. बायलांक राजकीय आरक्षण ही सध्या काळाची गरज आसा. प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभेन बायला आरक्षण अधिनियमाचेर केले उलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रियाचे कुलगुरू डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर हांच्या वांगडा केली बसका. अन्न सुरक्षा सहकार अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दोनूय देशांमदीं जाल्यो समजिकायेच्यो कबलाती. 21 ते 23 एप्रिल मजगती मिरामार दर्यादेग वाठारांत जातली राष्ट्रीय पांवड्यावेली शालेय बीच व्हॉलीबॉल सर्त. खेळा मंत्री तवडकर हांणी केली घोषणा. भारताची युवा बुद्धीबळपटू आर वैशाली हेणी बायलांची बुद्धीबळ कॅन्डिडेट सर्त जिखून रचलो इतिहास. ह्या जैता उपरांत संवसारीक बायलांच्या बुद्धीबळ सर्तीन आपली सुवात केली निश्चित. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.